तुमकां सगल्यांक देव बरो दिसता. तुमकांय देव कृपा दिवं. आनी माई मोगाचो येवकार हे पवित्र मिसाचे भेटे. भयणीन बाबांनो, आमी सगलीं आमची संकल्पां एक घडये देवाक सांगुया. सगल्यो आमच्यो गरजो घेवन आमी हांगा आयल्या. देव बेस बरो आमच्यो गरजो वळखता, पूण ताका जाय आमी ताचे मुखार आमच्यो गरजो मांडलेल्यो. तर वेगवेगळ्यो आमच्यो गरजो, आज कोणाचो वाडदीस, कोणाचो काजाराचो दीस, कोणाच्या मरणाचो दीस आनी भाशेन वेगवेगळे दीस. आनीक गरजो आमच्यो कोण हॉस्पिटलान आसा, कोण घरान पिडेंत आसा, कोण आज भायर वचपाचो आसा. तर ह्यो सगल्यो आमच्यो गरजो आमी देवाक सांगुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी आमी सगलीं पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा मुखार आनी एकामेका मुखार आमचे गुन्यांव आमी ओळखून खालतीकायेन देवाच्या आनी एकामेकाच्या आमकां मोगसोणें जोडून घेवया. हांव पातकी सोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सोदपाक घेवन सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. काकलूत सरा देवा, पातकाच्या काळखांतली आमकां भायर काडूंक आनी तुज्या दिव्य जिविताच्या उजवाडांत आमकां भरूंक तुज्या पुताक तुवें संवसाराचो उजवाड कसो पाठयलोय. ताच्या अमोलीक रोगतान आमचीं पातकां धुवन काड आनी ताच्या अजापून पुनर्जिवनपणान आमकां नव्या जिविताच्या उजवाडाक पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रात चलयता देवा सासणाच्या सासणांक. आमेन. सॅम्युएलाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्वरान सॅम्युएलाक म्हणलें, तुज्या आयदनांत तेल भर आनी वाटेक लाग. बेथलेमाच्या जेसी सोशी हांव तुका धाडटां, कित्याक तांच्या पुता मदलो हांवें म्हाका एक राजा विचून काडला. थंय पावतो सॅम्युएलान एबिकाक पळयलो तेन्ना ताणें आपल्या मनान चिंतलें, होच जावंक जाय तो. सर्वेस्वरान विचून काडलोलो, तांचे मुखार उबो आसा तो. पूण सर्वेस्वरान सॅम्युएलाक म्हणलें, तो सुंदर वो व्हडलो म्हूण पळोवं नाका, कित्याक हांवें ताका सोदला. मनशाचे नदरेन देव पळयना. मनीस भायलो आकार पळयतात, पूण सर्वेस्वर काळजाचो ताव घेता.
जेसीन सॅम्युएलाक आपले सातूय पूत दाखयले, पूण सॅम्युएलान जेसीक म्हणलें, हाका सर्वेस्परान विचून का नुकनात. तेन्ना ताणें जेसी लागीं विचारलें, तुका इतलेच पूत आसात? ताणें जबाब दिलो, आनीक एकलो आसा म्हाका. सगल्या मुल्लान तो शेळयांक राखूंक गेला. सॅम्युएलान तेन्ना जेसीक म्हणलें, ताका आपोवंक धाड, तो येयसर आमी जेवंक वचचें न्हय. जेसीन ताका आपोवंक धाडलो. तो मुजूर कुडीचो, सोबीत दोळ्यांचो, सुंदर रुपाचो भुरगो आसलो. सर्वेस्परान म्हणलें, ये ताका माग, होच तो, हांवें विचून काडलोलो. तेन्ना सॅम्युएलान आपलें तेलाचें आयदन घेतलें आनी ताच्या बाबाच्या दोळ्यां मुखार दाविदाक मागलो. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. जबाब, सर्वेस्पर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सगळीं म्हणुया, परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवी चाळ तुजी चोरवना, थंय म्हाका विसोय दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय, थंय म्हज्या आत्म्यांक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयता. जबाब, परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. कालोखान कोड्ड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींचो आसाय. म्हजेशी सदांच उबो, सांगाती दांड्या कोणक्या सयत, गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाका दिवाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण कुरपा दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतली. देवदाना तुज्या मोगाची. जबाब, परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिरात म्हाका गावलें, ओचीत गोर म्हज्या देवाचें, हें सिकार म्हज्या काळजाचें. जबाब, परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. बागयोन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, एका काळार तुमी काळोखान आसल्यात, पूण आतां सोमयाच्या एकवटान तुमी उजवाडान आसा. तर उजवाडाचीं भुरगीं कशीं जियेयात? खरेंच उजवाडाचो फळ सगल्यांक बरेपणान, प्रमाणीकपणान आनी स्वतान दिश्टी पडटा. सोमयांक कितें मानता तें वळखून घेयात, आनी काळोखाच्या ओळखेन खोतुबा कोत्तोल्यांक खोडेन समोवन दवरून नाकात. फकतेंच तांचें पातोक तांकां दाखोवन दियात. हीं गुपीत कामां कोत्तात ताची खबर पर्यान करूंक लज दिसता, पूण कितलोय उजवाडाक हाडल्यार तें कितें तें सारकें कळून येता. आनी कसलोय वस्तू उजवाडाक हाडटोच तें आपुणूच उजवाडाक जाता. देखून अशें म्हणलोलें आसा, न्हिदला तर जागो जा, मेलेल्यांतलो उठून ये, आनी क्रिस्ता जेजूक तुजेर पोळ जोडून दी. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव कोत्ता तो काळोखान कोलचो ना. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जोवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आपले वाटेन वेताना जेजून एका जल्माच्या कुड्ड्याक देखलो आनी ताच्या शिश्यांनी ताचे कडेन विचारलें, गुरुजी, कोणाच्या पातकाक लागून हो मनीस कुड्डो जल्मलो? ताच्या आवय बापायच्या पातकाक लागून? जेजून जबाब दिलो, ह्या मनशा वो ताच्या आवय बापायन पातक केले म्हणून न्हय,
पूण देवाची कर्तुत्वां ताचे उद्देशी पोरकोट जावची म्हूण तो असो जल्मलो. दिसाचो उजवाड आसतना म्हाका पाठयला ताच्या काम हांवें करूंक जाय. रात येता तेन्ना कोणाच्यान वावर करूंक जायना. हांव संवसारांत आसोसोर हांव संवसाराचो उजवाड. अशें उलयतना ताणें जमनीर लुती उडयली. लुतयेन माती कालयली आनी कालयल्ली माती कुड्ड्याच्या दोळ्यांक काडली आनी ताका म्हणलें, वच आनी सिलोमाचे तळयेंत धूव. सिलोमा मुणगे धाडलोलो. कुड्ड्यान वचून धुलें आनी ताका नदर आयली. मागीर तो परतून आयलो. ताची शेजा समार्यां आनी जाणीं ताका आदीं भीक मागतना पळयलेलो ती म्हणूंक लागलीं, भीक मागूंक बसतालो तो हो न्हय? कोण कोण म्हणटालीं, होच तो. दुसरी म्हणटाली, जावं नजो, पूण तो ताचे भाशेन दिसता. ताणें म्हणलें, हांवूच तो. ताणें ताका विचारलें, तुजे दोळे कशे उगडले? ताणें जबाब दिलो, जेजू नांवाच्या मनशान माती कालून म्हज्या दोळ्यांक काडली आनी म्हाका म्हणलें, सिलोम तळयेंत वचून धूव. हांवें धुलें आनी म्हाका नदर आयली. ताणें ताका म्हणलें, तो खंय आसा? ताणें जाप दिली, हांव नकळो. आदीं कुड्डो आसलेल्याक ताणें फारिजे भाशेन हाडलो. जेजून माती कालून ताचे दोळे उगडलेले तो दीस सोनवार आसलो. ताका नदर कशी आयली काय म्हूण फारिजेवांनी नव्यान विचारलें आनी ताणें तांकां म्हणलें, ताणें कालयल्ली माती म्हज्या दोळ्यांक काडली. हांवें धुलें आनी आतां म्हाका दिश्टी पडटा. फारिजेवांनी आनी कांय जाणांनी म्हणलें, हो मनीस देवाचो न्हय, तो सोनवार पाळिना. पूण दुसऱ्यांनी म्हणलें, पातकी मनीस असल्यो खुणां कश्यो करूंक शकता? तांचे मदें वेगवेग मतां जालीं. देखून आनी एक पावट कुड्ड्याक मनशाक ताणें म्हणलें, तुजे दोळे उगडल्यात, ताचे विशीं तूं कितें म्हणटाय? ताणें सांगलें, तो एक प्रवादी. तो कुड्डो आसलेलो आनी मागीर ताका नदर आयली म्हूण जुदेव सोत मानिना जाले. देखून तेन्ना ताचे आवय बापायक आपोवन हाडून ताणेन तांचे कडेन विचारलें, हो तुमचो पूत? तो कुड्डो जल्मलो म्हूण तुमी सांगतात, तो आतां कसो पळयता तर? तांच्या आवय बापायन जाप दिली, हो आमचो पूत आनी तो कुड्डो जल्मलो म्हूण आमी जाणाव, पूण तो आतां कसो पळयता तें आमी नकळो आनी कोणें ताचे दोळे उगडल्या तेंय आमी बी नकळो. ताचेच कडेन विचारात. ताका आपली पिराय आसा, तो आपले सांगतलो. ताचो आवय बापूय जुदेवांक भियेतालो. देखून ताणें अशें सांगलें, कित्याक तो अभिषेक म्हूण कोणेंय मानून घेतलें जाल्यार ताका देवस्थानांतलो भायर घालचो म्हूण ताणें थारायलेलें. त्या पासत ताच्या आवय बापायन म्हणलें, ताका आपली पिराय आसा, ताचेच कडेन विचारात. तेन्ना आदीं कुर्डो आसलेल्या मनशाक ताणें दुसरे फावटी आपयलो आनी ताका विचारलें, देवाची वाखाणणी कर. तो मनीस पातकी म्हूण आमी जाणो. ताणें परतून सांगलें, तो पातकी जाल्यार म्हाका खबर ना. एक मात हांव जाणो, हांव आदीं कुड्डो आसलो, पूण आतां म्हाका दिश्टी पडटा. ताणें ताका विचारलें, ताणें तुका कितें केलें? तुजे दोळे ताणें कशे उगडले? ताणें ताका जबाब दिलो, हांवें तुमकां आतांच सांगलां आनी तुमी हें कानार घेनात. आनीक एक पावट कित्याक आयकूंक सोदतात? तुमी ताचे शीश बी जावंक सोदतात? ते ताका अशें हिंडसूंक लागले. तूं जा ताचो शीश, आमी मोइजेसाचे शीश. देव मोइजेसा कडेन उलयलो म्हूण आमी जाणो, पूण हो मनीस खंयचो आयला तें आमी नकळो. त्या मनशान जबाब दिवन म्हणलें, अजाप तें हें. तो खंयचो आयला तो तुमी नकळोत
आनी तरी ताणें म्हजे दोळे उगडले. देव पातक्यांचें आयकना म्हूण आमी जाणो, पूण कोण देवाची भक्ती करता आनी ताची खुशी पाळटा जाल्यार देव ताचें आयकता. संसार घडलेल्याक कोणेन कुड्डो जल्मल्ल्याचे दोळे उगडल्यात म्हूण कदींच आयकूंक ना. हो मनीस देवाचो न्हय आसलो जाल्यार ताच्यान कितेंच करूंक जावचें नासलें. ताणें ताका परतीपाळ केलो. तूं निबेल पातकी जल्मलाय आनी आमकां शिकोवंक आयलाय. आनी ताणें ताका भायर घालो. ताका भायर घालो म्हूण जेजूच्या कानार पडले. आनी ताका तो मेळ्ळो तेन्ना जेजून ताका विचारलें, तूं मनशाच्या पुताचेर विस्वास दवरताय? ताणें परतून जाप दिली, सायबा, हांवें ताचेर विस्वास ठेवूंक तो कोण तो म्हाका सांग. जेजून म्हणलें, तुवें ताका देखलाय आनी तुजे लागीं उलयता तोच तो. ताणें म्हणलें, सायबा, हांव विस्वास दवरतां. आनी पांयां पडून ताणें जेजूक नमस्कार केलो. जेजून म्हणलें, नीत करूंक हांव ह्या संवसारांत आयलां. जांकां दिश्टी पडना तांकां नदर मेळचे खातीर आनी जांकां दिश्टी पडटा तीं कुड्डीं जावच्याक हांव आयलां. ताचे सरशीं आसलेल्यांक थोड्या फारिसेवांनी हें आयकून ताका म्हणलें, आमी कुड्डे बी? जेजून ताका म्हणलें, तुमी कुड्डे जाल्ल्यात जाल्यार तुमकां गुन्यांव आसचो नासलो. पूण आमकां दिश्टी पडटा अशें तुमी म्हणटात देखून तुमी पातकांतूच आसात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. आयज आमी भरपूर आयकलेलें आसा. आमी पातकांतूच आसा. देवाची भुरगीं आमी. देवाची भुरगीं जाल्यार आमी देवा सारकीं जावंक जाय. जेजू देवाचो पूत आनी तो खरेपणी देवा सारको आपलें जिवीत सादतालो म्हणून तो आमकां सांगता की तो संवसाराचो उजवाड म्हणून. आनी जो कोण ताची शी येता तो उजवाडांत रावता. कित्याक दुसऱ्या वाचपान सांगलां आमकां, जीं कोण असल्या मनशाशी रावतात तीं काळोखांतलीं उजवाडांत येतात. पयल्या वाचपान आमी पळयलां कशे भाशेन सामुएल भायल्या आकाराचेर पळोवन निवडणूक करता. पूण देव ताका सांगता, हांवें ताका निवडूंक ना. हांव काळजाक पळयतां आनी काळजांत आसा तें म्हाका दिश्टी पडटा. आमची नदर खूब पाटी अशीच वयल्या वयरूच आसता. आमी खोलायची नदर घालूंक जाय जाल्यार आमी जेजूशी रावंक जाय. तेन्नाच की तो जशे भाशेन पळयता ते भाशेन आमकांय पळोवंक मेळटलें. आनी दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगलां, आदीं आमी काळोखांत जियेताल्यांव, म्हणजे देवाची भुरगीं जावन आपलेपणांत आमी जियेताल्यांव. पूण आतां जेजूक लागून आमी आतां उजवाडांत आसा आनी सगळीं आमी उजवाडांत पळोवन उजवाडाची कर्तुबां करता. म्हणजे कितें? दुसऱ्यांक बरें करप. पूण दुसऱ्यांक इतलें बरें करप की आपणाक विसरोन दुसऱ्यांचे पासत आमचें जीव खर्चून मरून तांकां जिवीत दिवप. हें जावन आसा देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत, जीं आपल्या पासत म्हणजे जेजू सवे आमी ताचे एकवटान आसाव, तो ताची कुडीचे सांदे आमी. ताका लागून आमी एकामेकाचो परमस करूंक लागता. आनी हे परी आमी एकामेका पासत जियेता आनी मोत्ता. तर असली चिंतना भावना आमचे मदीं येवंक आमी जेजूच्या एकवटान सदांच रावंक जाय. आनी जेन्ना आमी ताचे सवें रावता तेन्ना आमकां हें मेळटलें. आतां तुमी म्हणटल्यात आमी रावता, पूण तरी पूण हें कशें घडना. कित्याक घडना? कित्याक आमी सगळो गोत ते भाशेन रावना. जेन्ना आमी आमचे वस्तुंगी रावंक लागता
तेन्ना आमी ताची सुरशिल्लीं पयस वता आनी सट करून आमी कितें ना कितें म्हणटा आनी मागीर आमकां दूख लागता हें कित्याक म्हणलें काय आनी हाका लागून सगळेंच इबाडलेलें जाता. पूण त्या वेळार आमी ताचेशी परतून येवंक जाय. आमी तेन्ना आमी गोरवान बोगता आनी आमकां बोगसूंक जायना तर आमी आमचे सगळें करुणायेन जिवंक जाय आनी आमकां जेजूसी हाडून तोच आमकां बोगसणें दिता, तोच आमचें सगळें पुसून काडटा म्हणून ताका आमी शरण वचोंक जाय. तर हे म्हजे भयणीनो आनी भावनो सदांच करीत रावया आनी खरेपणी तो आमचो गवळी तो आमकां खरेपणी सोडवाक वतलो आनी आपल्या जिवितान आमकां जिवीत दितलो. सगळे वायटा विघ्नांतलो तो आमकां काडून ताच्या मार्गान तो आमकां चलयतलो. तर सगळीं जाणां आमचे हात अशें उमटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे कुडींत मनांत येता तर आमी नेणार कशीं जिवची न्हय. आमची चिंतना भावना जेजूशी धरून ताचे ती भायर काडून तो ती नितोळ निर्मळ करून आमकां ताची चिंतना भावना दुसऱ्या सुस्कारांत घालतलो आनी हे परी आमी आमच्या काळुकांतली ताच्या उजवाडांत येवंक लागतले. दुसरें म्हणजे आमी जाणो आसतना खूब फाटीं दुसऱ्यांक आमी किंकोंत कोत्ता, तांकां आमी वळखून घेना, आमी तांचेर हे परी जरमोण मागता. तो जेन्ना आमी दुसऱ्यांक हे भाशेन कोत्ता तेन्ना आमी जेजूकूच कोत्ता म्हणून ताणें आमकां सांगलां. तर असली चिंतना भावना चाल आमची जी आसा ती बी आमी जेजूच्या ताब्यान सुस्कार भायर सुट्टना करया. असलो मनोभव तर आमचे मदें आसा तो जेजू सगळे आमी दिवन तातूंतली आमी मेकळीं जावया. आनीकूय एक आसा, आमी आत्म्याच्या पावंड्यार जियेना, फकत मनाच्या पावंड्यार. कित्याक मनांत आमची जी चिंतना आसा ती देंवचारान विस्कोट लायिल्ली आसा, म्हणजे ती सारकी नात, ती जिवीत दिवपाची नात. तर असलो काळोख जो आमचे भितर आसा तो आमी जेजूच्या ताब्यांत करया आनी आमकां भितरल्यान सान ताची चिंतना भावना चाल घडोवन येतली आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत आमी सादतले. तर अशे भाशेन जिवच्याक आमी सदांच ताच्या एकवटान रावया आनी ताच्या उजवाडान ताचें सोत आमकां कळोवंक लागतलें आनी ताच्या सोतांत आमी स्वतंत्र जावन देवाच्या मार्गान जेजूचे वाटेन आमी चलोवन जिवीत खरेपणी अणभवतल्या. नाजाल्यार आमचें सगळें आमीच मरण ओडून घेतल्या आनी हे परी आमची कुतुबां काळुकाची जावंक लागतली, उजवाडाची न्हय. तर ह्या वेळार आमी सगळीं जाणां जेजून आमकां देवाची जाणवाय दिल्ली आसा ते जाणवायेन आमची काळजां उर्बेवून जावं आनी उजवाडांत आमी जिवन आमचें जिवीत सारच्याक सगळीं आतां आमी उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरमी सांबावलो, आंकवार मारयेंतावन जल्मलो, पोंच पिलाता काळ ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोदेदारांत देवा बापाचे उजव्याक बसला, थंय थांव जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्यो थोड्यो गरजो आतां आमी देवा बापा मुखार मांडुया.
तेन्ना सामुएलान आपल्या तेलाचें आयदन घेतलें आनी ताच्या बाबाच्या दोळ्या मुखार दाविदाक मागलो. देवान मागलोल्या आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी ल्हानविकायेन देवाची आनी पोज्जेची सेवा चाकरी करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. मनशाचे नदरेन देव पळयना. मनीस बायलो आकार पळयतात, पूण सर्वेस्पर काळजाचो ताव घेता. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी देशाची आनी पोज्जेची सेवा करूंक देवानूच आपणाक विचून काडला म्हूण वळखून घेवन पोज्जेच्या बरेपणा पासत वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. एका काळार तुमी काळोखांत आसल्यांत, पूण आतां सोमयाच्या एकवटांत तुमी उजवाडांत आसात. तर उजवाडाचीं भुरगीं कशीं जियेयात. आमच्या जिवितांत आसलेलो सगळे तरेचे कुड्डेपणाचो काळोख आमी पळसावन उजवाडाचीं भुरगीं कशीं जिवंक आमकां बापाचो उजवाड मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. ताणें जमनीर लुती उडयली, लुतयेन माती कालोयली आनी कालोयलेली माती कुड्ड्याच्या दोळ्यांक काडली आनी ताका म्हणलें, वच आनी सुलेमाच्या तोळ्यान धू. कुड्ड्यान वचून धुलें आनी ताका नदर आयली. सदांच संस्कारांत आनी पवित्र सभेचे पवित्र मिसाचे भेटेक आत्मीक तयारी करूंक बरे तरेन वांटो घेवंक देवाची पेखोवणी आमकां फावो जावंक बापाची कृपा मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. आमची खाजगी मागणी आता देवा बापा मुखार मांडया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. मोगाळ बापा, तुवें आमकां सगल्यांक कितल्याशा देण्यांनी भरल्याय आनी कितलें बरेपण जेजू तुज्या पुता उदेशी आमकां फावो केलाय. सांता भक्ताच्या मागण्यांत आनी विनंतीन आमकां तुवें तुज्या पुताच्या जिवितान ओदीक आनी ओदीक भाग दिलाय आनी आमी उजवाडाचीं भुरगीं जावन तुजीं खरीं भुरगीं ताचे उदेशी जावंक पावल्या. आमच्या जिवितान ज्यो आमच्यो गरजो आसा तितल्योय आमी तुजे सरशी मांडलेल्यो आसा, पूण तूं जाणाय आमकां कितें बरें आनी कितें ओदीक तूं दिवंक सोदताय पळय तें सगलें आमी उक्त्या मनान आनी काळजान स्विकारून हें सगलें जेजू सवें जिवंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. पेज नंबर 29, C4. आसा जेजू, आसा जेजू. आमची पातकां धुवून काडून निर्मळ करसां तुका भोगूंक देवानी मनशा मोदें
Jésus, asa Jésus, tu és Dilo, morgotuso, asa Jésus, asa Jésus, tu és Dilo, morgotuso, colpido ca hasti torna, laurat sokan, tu capito, sonsar soglo, uban morlo, तुझे मुखार बाबा पावो. म्हज्या भयणीनो आनी भावानो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सुरपदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन काकलुत्सरा बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदानान वांटो घेवंक आमी हांगा एकठांय जाल्या. पातकान जल्मल्ल्या आमकां ताच्या उमोलीक रोगतां निर्मळ कर आनी ताच्या कुश्टा मरणा वरवीं नवे जिणेच्या मार्गार चलूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोरकाळी आनी सोरथाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मनशा कुळाक काळखांतले भावार्थाचे उजवाडाक पावोवंक तो आमचे मोदे मनीस जावन आयलो. आदावाच्या पातकाक लागून आमी गुलामपणान जल्मल्ल्या. पूण आतां जेजू सोबे पवित्र स्नाना वरवीं तुजी आपणायिल्लीं भुरगीं आमी जावंक तुवें आमकां नवो जल्म दिलाय. देखून स्वर्ग आनी प्रितूम तुज्या मानाक नवें गीत गायतात आनी आमी तुका वंदून स्वर्गींच्या सगळ्या दोलबारा सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती करता. Povit, 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 dolbaraco sorvespor tu. Sorgani sosar polia tuja vojvovan, od sorgi tuka soj soj. Sorvesporaci navienta taka soj, od sorgi tuka soj soj. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगोत, फातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
Bavarataco gut porgotuja. Sumia Jesu, ami odokata, ani ekashi lebieta, tikli pauti, tu voi gomaresor, ami tuce moron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी ताच्या पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोड शेवतोल्या समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडी तुमकां मळपळ्योवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिच्या पती बागयोन जुजे बागयोन दोरमदूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजून शिकयली आज्ञा आमची आज्ञा करून जेजूचे मागणी करून बापाक उलो मारया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितान सोस्ताय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्तात तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणून तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आस्त्या मुखामोडान आमी एकामेकाक शांती दिवया. शांती. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. असतो देवाचो पूत जेजू आमचे खातीर मरूंक राजी जालो.
ताचे जेवणाक आमकां आपयल्यान ते आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर म्हाका फावना, पण तुज्या उपरांतूच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. पेज नंबर 58, D21, जेजू शी येयात. जेजू आमच्या काळजांत आसा म्हणटो आमी दोळे धांपया आनी भितरल्यान ताचे कोटान रावन तो जावन आसा संवसाराचो उजवाड. आमचें भितरलें जिवीत जें काळुकान आसा, चिंतना भावना ती सगळीं ताका समर्पून ताच्या उजवाडांत आमी अदीक आनी अदीक जिवंक लागया.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासनीक उजवाडाचे देवा, ह्या संवसारान जल्मतल्या सोर मनशांचेर तुजो उजवाड तूं फांकयताय. तुजे कुरपेच्या पोरजोळान आमची काळजां उजवाडायताय. तुजे मोहिमेक फावो आनी तुका मानता तेंच आमच्या मोनान घाल आनी खऱ्या काळजान तुजो मोग करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागतां जेजू क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं. Amen. मातसो बसात. Father Cristo Menezes आनी हे मीस आमचे पासून भेटयल्ले आसा ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. त्याच प्रमाणे सगळे आमच्या वांगड्यांक हांगसर जे वावुरतात आमचे बरोबर सांकिस्तांव येरां आनी आमचो क्वायर मिडिया तुमी सगळीं आमचे वॉलंटियर्स सगळे जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. मिसां आमची आतां आयताराची 3 आसतात, 7-8 आमचे भाशेन, 9-15 मीस इंग्लीश भाशेन. येरा दिसांनी 2च मिसां सॉरी आनी एक मीस जें दनपारचें आसा 12 म्हणटच आयताराची 4 मिसां आसात. 7-8 आमचे भाशेन, 9-15 आनी 12 हे इंग्लिशीन आसता. तर 2 ही मिसां आसतात दनपारची, एक मीस म्हणजे मागीर. आनी येरा दिसांनी 3 मिसां आसतात, 7-8 आनी 12. 7चे मीस आमचे भाशेन, 8चे मीस आनी 12चे मीस इंग्लीश भाशेन. होली विकाची सर्वीस हे भाशेन आसतली की आमी हांगसर इंग्लिशीन मोंडी थर्सडे सेलिब्रेशन करतले हांव. त्याच प्रमाणे फ्रायडे आनी मध्यानीर होली सॅटर्डे म्हणजे आयतारा दीस त्या. तर हे भाशेन आमची सर्वीस हांगसर आसतली. तर तुमी हे मनान दवरात. हांगसर इंग्लिशीन, ते सायडीन आमचे भाशेन. आमी हांगसर आनी एक सांगूंक जाय की सोयेर जे हाचेर पडटा मोंडी थर्सडे त्या दिसा आमी कपेलान मीस घेवचे नात, कित्याक त्या दिसा एकूच मीस आसतलें. त्या भायर 7वेर सायबाचो जल्माचो दीस आमी समरमताले हांव, पूण त्या दिसा सुक्रार पडटा म्हणून आमी तो घेवचे ना. तर आमी ह्या वर्सा ताचो बर्थडे सेलिब्रेट करचे ना आनी फुडल्या वर्सा करया. तर हे भाशेन ही 2 वस्तू तुमकां कळ्ळ्यो जाल्ल्यो. आमी म्हणून तूं तेल तुमचे सुरशें हाडलेलें आसा आमच्या पोरसांतलें, आमच्या बाटांतलें, पूण आमकां ते बाटांत आनिकूय करूंक जाय, कित्याक ते नाल्ल एकदम धाकटुले जातात, तांकां कांय आमी घालूंक ना. ताका लागून पयशे करपाक न्हय, पूण थंयसर आमकां मदत मेळच्याक आमची एक बाटली तुमकां 300 रुपयांक दितात आमी. तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान घेवंक जाता आनी ताचो फायदो जो येता थोडे येता ते तातूंत आमी घालतले हांव. देव बरें करूं. सगळीं उबरीं रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया. पेज नंबर 93, F16, मिसाची भेट सोंपली. मिसाची भेट